सिद्धार्थ दिलीप नाईक या दिव्यांग भुरग्याची तोखणाय मुख्यमंत्र्यान केली। या भुरग्यान स्वावलंबी जावन फायल मशीन तयार करपाचो धंदो उबारलो हाची देख तुमी सगळ्यांनी घेवची। तशेंच ताणें स्वताच्या दिव्यांगत्वाचेर मात करून संजय स्कुला सावन शिक्षण पुराय केलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें रवींद्र भवन सांखळे घडोवन हाडिल्ल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण मेळाव्यान सांगलें। आत्मनिर्भर जावपाची इत्सा दवरून वावरूंक जाय, खंयच्याय कामाक कमी लेखचें न्हय असो संदेशूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिलो। सिद्धार्थ दिलीप नाईक या भुरग्याक तुमी वळखता ना? तसो पळोवंक वचत जाल्यार तुमकां स्पेशल चायल्ड दिसता। तेणी आपलें एड्युकेशन संजय स्कुलांतल्यान कंप्लीट केलां। तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, संजय स्कुलांतल्यान एड्युकेशन कंप्लीट केल्या उपरांत तेणी फायल मेकींग मशीन हें आपल्या घरा कडेन घातलां। तो स्वता आपूण तेजी आई ताका मदत करता, फायली तयार करता आनी परत ते एक फायलीक पयशे कितले पडटा रे? 20 रुपया। एके फायलीक 20 रुपया पडटा। तो दर फावटी म्हाका 10 फायली तरी हाडून दिता, कोण ना म्हणून उरला म्हणटा तो। आयज तेणी सोलां हाडल्या घरा कडली केल्ली, ऑर्गेनीक सोलां विकपाक हाडल्या। हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, तो मंथली ना म्हणटाल्या फायलीचे कितले पयशे मेळटा रे? फायली विकून कितले पयशे मेळटा? सद्या ऑर्डर मेळना। सोलां विकून कितले पयशे मेळटा? कितले कितले ते खबर ना। आयज कितले मेळ्ळे आतां? दिले बरें तेणी दिला आत्ता दिला। 2 पडाक 500 रुपया दिले। ओके, आनी आमी ताच्या कडल्यान शिका सारकें आसा, कारण तेणी स्वता फायल मेकींग मशीन तेज्या घरा कडेन आसा। ओके, ताका संजय स्कुलान आमचो गुरू पावसकार तेणी मदत करून तें मशीन घेतलां, बट स्वताच्या पांयार कसो उबो रावपाचो तो ह्या भुरग्या कडल्यान शिकलो। तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव। ओके।